GEM Kids, Goa's first truly international preschool now in Margao, in collaboration with GEM International School affiliated to University of Cambridge Assessment. Admissions open. Call and grab the opportunity as your child deserves the best education. नमस्कार. गोवा टुडे स्मिता आळेकाराचो येवकार. सविस्तर खबरादी हेडलायन्स. गोयच्या कोविड केशींचो पॉझिटिव्हिटी 15% सकयल देवना. राष्ट्रीय पावंड्यार 5% सकयल टेस्टी देविल्ल्यान दुयेंती देवले. पॉझिटिव्हिटीचो हुस्को खासा रिपोर्ट. बुधवारा गोंयाक ऑरेंज अलर्ट. दाट पावस पडपाचो वेधशाळेचो अदमास. शारांनी बुट्टी. झाडांची पडझड. पालसणां कोसळप चालूच. 24 वरांत 3 इंच पावस. शेनवार मेरेन येलो अलर्ट. विधानसभा वेंचणूक बेगीन ना. फेब्रेर 2022 मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान केले स्पष्ट. म्हापशां जिल्लो हॉस्पिटलांत स्टाफ भरलो काय 150 खाटींचो आयसीयू खंय सुरू. जीएमसीच्या कॅम्पसांतल्यान चोरून व्हेल्ले भुरग्याच्या केशींत आवय बापायची वैजकी खात्री करूंक डीएनए टेस्ट. डीएनए सॅम्पल वतले पुण्या, बेंगळुरू वा हैदराबाद लॅबाक. रिपोर्ट ए मेरेन केशीचे हुमकळे. गृह आधार लाडली लक्ष्मीचे पयशे पडना. सरकार नाका थंय कड्डिता. गांजा प्लांट आसतना एसटी फंडांतल्यान खांडेपारा. वॉटर ट्रीटमेंट प्लांटाचे काण. सुदिनाची कोर्टान वचपाची तयारी. आनी डीटीईची परीक्षा ऑनलायन घेवची. ऑफलायन नाका. डिप्लोमा भुरग्यांक घेवन एनएसयूआय डीटीईत मुख्यमंत्र्यांक घेरावाची तयारी. सेक्रेटरी म्हणटा बोर्डा कडेन उलयता. गोंयांत कोविड केशींचो पॉझिटिव्हिटी रेट 15% सकयल देंवना. राष्ट्रीय पावंड्यार 5% सकयल पावला. जूनात आज मेरेन 15 दीस सेगीत 15% सॅम्पलां पॉझिटिव्ह. टेस्टिंगचो आंकडो देविल्ल्यान पॉझिटिव्हांचो आंकडो 500 सकयल उरता. मात पॉझिटिव्हिटी हुस्क्याचीच. दर दिसा सरासरी 10 ते 12 मरणां. केशी देंवता म्हूण सरकारान कर्फ्यू सदळ केला. पॉझिटिव्हिटीचेर खासा रिपोर्ट. गोंय सरकारान केशीचो आंकडो देंवला ते पळोवन कर्फ्यूचेर ल्हव अनलॉकिंग सुरू केला. मात गोंयची पॉझिटिव्हिटी रेट अजूनय हुस्को करपाचीच. 1 जूनासावन आतां मेरेन 15 दिसांचो हो डाटा पळयात. 15 दिसांची सरासरी काडल्यार पॉझिटिव्हिटी रेट 15% आसा तस्सो दाखयता. फाटल्या 15 दिसांत 45,000 टेस्टिंग जाल्ले आनी 6,800 लोक पॉझिटिव्ह सांपडल्यात. टेस्टिंगाचे आंकडे कमी जाल्यात. दर दिसाक सरासरी 3,000 ते 3,500 लोक टेस्टिंग करता. तातूंतले 500 लोक पॉझिटिव्ह मेळटा. फाटले 15 दीस मायज जाले 15% पॉझिटिव्हिटी रेट तशी आसा. अजूनय दर दिसा सरासरी 10 ते 12 दुयेंती कोविडान मरतात. फाटल्या 15 दिसांत 214 जाण कोविडान गेले. केशींचो आंकडो कमी जाल्ल्यान अनलॉकिंग सुरू जाला. लग्न सुवाळे सुरू. मार्केटां उक्ती. मात पॉझिटिव्हिटीचो हुस्को मेकळो जाल्लो ना. राष्ट्रीय पावंड्यार पॉझिटिव्हिटी 5% सकयल पावल्या. त्या मानान गोंयची 15% हुस्क्याचीच. आतां मेरेन गोंयांत 6,60,000 वयर डोस दिल्यात. मंगळारा 18,505 वाशिनां दिली. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. बुधवारा गोंयाक ऑरेंज अलर्ट. फाटले 2 दीस पावसान गोंयांक धुले. मंगळारा दाट पावसान मातसो विसव घेतलो. तरी दिसभर बारीक बारीक झडलो. शारांनी बुट्टी. झाडांची पडझड. पालसणां कोसळप चालूच. 24 वरांत 3 इंच पावस पडला. बुधवाराय चडशे कडेन दाट पडटलो म्हूण वेधशाळेचो अदमास. बिरेस्तार ते शेनवार मेरेन येलो अलर्ट. नुस्तेमारांनी दर्यान वचचें न्ही म्हूण शिटकावणी. जुनांतलो पावस 17 इंचाक तेंकलो. From 17th onwards, there is possibility of decrease in rainfall, but please be regularly updated as this forecast or the warnings that issued by IMD are based on the prevailing weather conditions, based on prevailing severe systems that are existing near and around Goa. So please be regularly updated. And apart from that, there are warnings for fishermen
Strong winds of the order of 45 to 55 kilometers per hour or gusting up to 60 kilometers per hour is expected all along the western coast, Maharashtra, Goa coast as well. And even on Karnataka coast also. So fishermen are requested not to venture into these areas: Kerala, Karnataka, Goa, Maharashtra, and Gujarat coast for coming 48 hours to 3 days. उटंगाराचे पावसाक लागून दिवचल तालुक्यातले सुर्ला गावातले राधा सातोडकार या बायलेच्या मातयेच्या घराचेर झाड पडले. घर पुराय काबार. त्या घराचे इन्स्पेक्शन करून लुकसाण भरपाई दिवपा खातीर बेगीन रिपोर्ट धाडचो म्हूण दिवचलच्या मामलेदारान सुर्लाच्या तलाट्याक सांगला. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. विधानसभा वेंचणूक बेगीन ना, फेब्रेर 2022 म्हणून मुख्यमंत्र्यान स्पश्ट केला. तो म्हापशां जिल्लो हॉस्पिटलांत टिका उत्सव पळोवंक आयिल्लो. त्या हॉस्पिटलांत MLO टँक पाहल्या. 150 ICU खाटींची वेवस्था केल्या. फक्त मनीसबळ नाशिल्ल्यान एक्टिवेट करूंक ना म्हणून CM उलयलो. कोविडाच्या तिसऱ्या आयल्यार खंय जिल्लो हॉस्पिटल रेडी. इलेक्शन टायमार जातले. इट इज टेंटेटिवली इन द मंथ ऑफ फेब्रुवारी 2020. 8 दिसा पयलीं आमचो वायस चेअरमॅन आनी MLA बाब जोशुआ हाज्या हस्ते आमी LMO टँक इनॉग्रेटूय केली. आमी तेतल्यो 150 ICU बेड म्हणजे ताका ते पॉयंट्स लागता ते अपग्रेड करून ऑलरेडी घेतल्या. आमकां फक्त मॅनपॉवरची गरज आसा. त्या खातीर थंयसरलो ICU जो आसा हो एक्टिवेट जातलो. ताज्या व्यतिरिक्त आमी एट प्रेझेंट वी आर फोकसींग चुकून जर थर्ड वेव आयली जाल्यार ताजी प्रिपेरेशन्स म्हणून आमी नॉर्थ गोवा हॉस्पिटल्स इज ऑल्सो आमचे एक हॉस्पिटल आमी टार्गेट म्हणून दवरलेलो आहा. थंयसर एक मिनिमम फॅसिलिटीज ताज्याय खातीर अवेलेबल आसतली ती सोय आमी केल्ली आसा. मुख्यमंत्र्यान म्हापशां टिका उत्सव कसो चल्ला तो पळयलो. 18 ते 44 वर्साच्या गटाचो खंय वाशिनांक रिस्पॉन्स बरो आसा. 0 हो कार्यक्रम आमी गोंयांत सुरू केलो आनी 18 to 44 ह्या एज ग्रुपाचो खूब मोठो उत्साहान वॅक्सिनेशन घेवपा खातीर सगळे कडेन आमकां खूब बरो प्रतिसाद लागता. अप्रॉक्सिमेटली 35 परमनंट सेंटर्स आनी डेली जवळपास मोर देन 85 ई मुवेबल सेंटर्स पुराय गोंयांत. अशा पद्दतीन पयल्या दिसा 16,000 प्लस आनी दुसऱ्या दिसा 14,000 प्लस वॅक्सिनेशन 18 to 44 ह्या एज ग्रुपांतल्या सगळ्या भुरग्यांनी घेतलो. खरोखरूच सगळ्यां कडल्यान खूब बरो प्रतिसाद आमकां मेळटा. गोंय सरकाराचो टार्गेट आसा की बिफोर 30th of July 100% वॅक्सिनेशन ऑफ द फर्स्ट डोस कंप्लीट करपाचो. Drive will stay on. Now what is happening, people who have to either travel abroad or they have some other emergency or have some other complication, ते लोक पयली येता. सो ते सेंटर. प्रुडंटा खातीर श्याम सुंदर फट्टे. GMCच्या कॅम्पसांतल्यान चोरून व्हेल्ल्या भुरग्याच्या प्रकरणात DNA टेस्टीच्या आधारार त्या भुरग्याचे आवय बापायची वैजकी खात्री जातली. भुरग्याचे आनी आरोपी तशेंच पालक बायलेची DNA सॅम्पल घेतल्यात. सॅम्पल पुण्या, बेंगळुरू वा हैदराबाद लॅबाक धाडटले. बेगीन रिपोर्ट मेळटा त्या लॅबाक सॅम्पल धाडटले. रिपोर्ट ये मेरेन केशीचे हुमकळे. भुरगो सध्या पालका कडेन आसा. किडनॅपर आरोपी विश्रांती गांवसाची पुलीस कस्टडी आनीक 2 दीस आसा. DTची परीक्षा ऑनलायन घेवची, ऑफलायन नाका म्हणून डिप्लोमाच्या भुरग्यांक घेवन NSUI DTच्या सचिवाक मेळ्ळे. DT आयकना जाल्यार खंय पालकांक घेवन मुख्यमंत्र्याच्या घरार घेराव घालतले. बोर्डाच्या बसके उपरांत परीक्षेच्या 10 दीस आदीं कितें थारता तें भुरग्यांक कळीत करतले म्हणून DTन स्पश्ट केलां. समज डिसिजन इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टुडंट जायना जाल्यार ऑल द पेरंट्स एंड ऑल द स्टुडंट्स विल कम एंड वी आर वॉर्निंग द CM टू प्लीज वेक अप, please play your role as education minister and take the decision in the interest of students, because if this student answer this exam and enga ki zale and if we lose this student in the future urcho na, because of future of the student take the decision. All the universities around India are conducting online exam. So why this DT is so arrogant? Amma kai kadana. So we are waiting for the board meeting and we'll wait and we'll watch till the decision ki jata, and we hope that decision will be the interest of the students. Otherwise we will come and we will protest in front of CM's house. See, university is an examining body, okay? Likewise, Board of Technical Education is also an examining body. So if university takes a decision, one decision, it is not proposed that the Board of Technical Education could take the same decision. That could be a variation, because quantums are different. No?
University might be only dealing with few thousands. We might be dealing with few hundreds or few less than 100. But do you think the students' demand is Well, we told them that we will probably look into that demand, and then we said that we definitely before 10 days, okay, we will letting know the exact result, whether it should be offline or online or something like that. So 10 days prior to the start of the exam, we will definitely tell them. आता कमर्शियल ब्रेक रोखडेच मिळूया. Are you suffering from asthma and want an instant cure? Visit Manohar Ayurveda. We've got proven Ayurvedic medicines. The guaranteed cure within 3 days with 0 side effects. Freedom from inhalers. Finish asthma before it finishes you. Visit our center today for a free asthma checkup at Cameron Kingdom, Goa. खाया पिया मजा मारात, गृह आधार विधवांक पेन्शन ना, लाडली लक्ष्मीक लाडली लक्ष्मी जाली तरी सरकाराचे पैसे ना, सुदीन तिडकला. सरकार नाका थंय पैसे कड्डिता. पिर्योळ कुमारशिवांक गांजा नवो प्लांट आसतना एका मंत्र्याच्या सईचेर एसटी फंडांतल्यान खाणेपारा 100 MLD प्लांटाचे काण. सुदिनाची कोर्टान वचपाची शिटकावणी. सध्या सरकार वाऱ्यार चलता अशें म्हाका दिसता. सरकारांतल्यो काही योजना आसा, मागीर ती लाडली लक्ष्मी आसूं, सिनियर सिटीजन आसूं, विडो पेन्शन स्कीम आसूं, कलाकारांची स्कीम आसूं, ह्यो सगळ्यो बंद पडल्या, अक्षरशः बंद पडल्या. लाडली लक्ष्मी तर गेली 3 वर्सां अजून बसून जी लग्न जाल्या तांकां मेळुना, 18 वर्सां जाल्ल्या मेळुना, ती मेळुना, लग्न जाल्या तांकां मेळुना, तांकांय आतां परत लाडली लक्ष्मी जाल्या. हे सरकारान खंय तरी विचार करपाची आवश्यकता आसा अशें दिसता. ना जाल्यार सरकारान बे म्हणचें आनी सांगचें की ही स्किमी आमचे कडेन चलोवपाक जायना म्हणून. म्हाका दिसता सरकार नाका थंय पयशे वगडायता. अक्षरशः जो प्रोजेक्ट वॉटर सप्लायाचो गांजे उसगांव चल्ला, तो प्रोजेक्ट प्रियोळ मतदारसंघा खातीर जवळ जवळ 10 MLD उदक थंय वचपाचें आसा. आसतना अंडर ST कम्युनिटी फंड म्हणून एक खाडेपारा प्रोजेक्ट 10 MLDचो घेतला, विच इज अ डुप्लिकेट प्रोजेक्ट. कारण थंय नामार्डान पयशे सँक्शन केल्ले आसा. एक मंत्री एक पत्र बरयता आनी बेज्ड ऑन दॅट एडमिनिस्ट्रेटिव्ह एप्रुवल दिता. फायनान्साक काय ना, EFC क्लियरन्स अजून बसून जावना आनी सगळें काम ऑलरेडी आमचे उजगांव गांजे भांगात चल्लां आसतना हें डुप्लिकेट काम परत हांगा घेतिल्लें आसा. हाजें आन्सर म्हाका फायनान्स मिनिस्टर म्हणून मुख्यमंत्र्या कडेन 8 दिसांत जाय, ना जाल्यार हे सगळे आमी चॅलेंज करतले हायकोर्टान. सरकार निद्रिस्त अवस्थेंत आसा अशें म्हाका दिसता आनी त्या खातीरूच म्हाका आज सांगन दिसता की खाओ पिवो मजा करो. हळदोणचे मारबडे प्रकरणांत खुनाच्या यत्नाची केस करची पीडित रॉय फर्नांडिसान आमदार मायकलाचें नांव घेतलां. ताची चवकशी जाय म्हणून काँग्रेसीचो आग्नेल फर्नांडीस मागता. मायकलाचे खंय लँड डील्स वा पयशांचे वेव्हार आसतले ते दिशेन चवकशी जाय. मायकल म्हणटा आरोपांनी तथ्य ना. वेंचणूक लागीं पाविल्ल्यान राजकारण. लँड डीलाचो आरोप सिद्ध करचो. भायर सरलो रॉय कडेन, रॉयच्यान भायर सरलो, गलचितान गेलो. गलचितान 16 भुरगीं येयले, 2 हार्बरकराचे. म्हाका मारलो. 4 जाणां भितरले एकल्या कडेन
नक्कलाची रिंग आहली ती फाटसून कोणी माझ्या नाकार मारली, नाक मोडला माझे, सायडीच्या दोळ्याक कशी हाड मोडला. मागीर थंयच्यान म्हाका किडनॅप केलो आनी रॉयच्या घरा हाडूंक लागले. रॉय तांकां मदीं मेवलो मागीर रस्त्यार, आमकां आडयलो, रॉयक रोडान मारलो, आमच्या रोडान पांय मोडलो आनी म्हाका गाडयेचो भायर सरोंक दिवंक ना, म्हाका पयस व्हरोन सोडलो मातसो. ती एके प्रॉपर्टीन गेला, तेच्या मनशाक किडनॅप केला, तेका घर दाखोवंक लायला तुज्या फोनाचेर आनी कितें सांगून, आनी हांगा येवन तेका अटॅक केला. तेजे तोकले दांडो मारता आसतना तेच्या भुरग्यान पावोंक लागलो, नाल्यार तो ऑलरेडी मरपाचो. तो पयलोच अनकॉन्शियस जालो. अनकॉन्शियस जाल्या उपरांत दांडो मारूंक सोदता. सो वॉट इज दीस? तुका जिथं मारपाकूच येयलेले, पूण कित्याक लागून ह्यो पळय तो झगडटालो आमच्या बसत, कालामुडच्या बसत. दॅट इज वन केस. बट आय बिलीव देर मायट बी अ बिगर कॉन्स्पिरसी वेअर मायकल ओज मनी टू रॉय and he's trying to finish him not to pay the money. I think police should investigate this angle also. No attempt to murder has been put, and they are trying to protect Michael Lobo. The victim himself has given the name. At least they should do the investigation. I feel besides this, what they are trying to do, there might be a land deal involved in this. Because land sharks, as I said, Michael Lobo is the godfather of this land mafia. I urge the chief minister, who is the home minister, to kindly take action. In no way I am connected to this incident. Whoever is trying to implicate me is for political reason. Let the police investigate, and whoever is saying I owe money to Roy, let them come to me and show me where is that land I have sold any bought any land from Roy or anybody like that. Elections are coming close by, and this is nothing but to misguide the people of Kalangut constituency that Michael Lobo is involved in some fights, that also in Anjuna, and in my direction he is being hit. This is all wrong, and let the police investigate and let the truth come out. And I want Roy also to keep hand on his conscience and talk whether I am involved in this. Why should I be involved? For what reason? For what reason I should hit Roy? फोणेचे उपजिल्हा हॉस्पिटलाचे डाटा एंट्री स्टाफान संप फाटी घेतलो. पगार वाड आनी रेग्युलरायज करचे म्हणून सोमारा ते संपार गेल्ले. युटेलाचे HR आनी लेबर कमिशनरेटान मध्यस्थी केली. पगार वाडीचे खंय उतर दिलां. कन्फर्मेशनूय करता म्हणून खंय सांगलां. स्टाफ संपार गेल्ल्यान OPDक आयिल्ल्यांचे 2 दीस हाल जाले. आमी काल युटेला स्टाफ जो आमी काल हॉस्पिटलान स्ट्रायक केल्लो पेमेंट वाडोवपा लागून, जितून आमी काल आनी आयज स्ट्रायक चालू आशिल्लो, तितून आमकां आयज आमचे लेबर आमकां ऑफिसान आपोवन येयले न्यूजार येतकीर, आनी तेजे आमकां आपोवन व्हरतकीर आमचे कोण HR आयिल्ले ते आयज सगळे आमच्या ऑफिसान येयले, आनी तेंच्यानी आमचो सेटलमेंट जो आमकां पेमेंट PF ESI आनी जे कन्फर्म सर्टिफिकेट लेटर दिता म्हटलेलें, सो तेच्यानी आमकां त्या ह्या म्हयन्या भितर दिता म्हूण सांगलां. सो कितलो आतां पेमेंट तुमी डिमांड केल्लो पयलीं? आमी पेमेंट डिमांड केल्लो 15,000 आनी मेळटालो कितलो तुमकां? आमकां मेळटालो पेमेंट 6,000, 6 ते 5,500. हां, सो आतां कितलो दिता म्हणून सांगलें? आतां 12,040 रुपया पेमेंट दिता म्हणून सांगलां. ओके. आनी तितून आमकां तेणी सांगलां दिवन आमकां कन्फर्म सर्टिफिकेट पेमेंट डिपोजीट दिता म्हणून सांगलें. कन्फर्म सर्टिफिकेट पेमेंट स्लीप आनी ESI PF कितें सांगलां? ESI PF आमकां पेमेंट कार्ड जाय, पेमेंट कार्ड आमकां 12,400, तितून आमकां PF ESI कार्ड जातलो सांगलां. तितून आमी कार्ड जावन जो आमकां तो पेमेंट आमकां सांगलां. ओके. सो तुमी आतां स्ट्रायक फाटी घेवन फाल्याच्यान जॉइन जावपाचें? आमी आतां स्ट्रायक फाटी घेतला, तितून सांगले प्रमाणे आमी स्ट्रायक फाटी घेतला आनी सर फाल्याच्यान आमी जे काम करताले ते पेपर रजिस्ट्रेशन ओल्ड पेपर एंट्री करताले, बाकीचे जे ब्लड एक्सरेचे एंट्री करताले ते आमी फाल्याच्यान चालू करतले. शेल्डेचो झेडपी सिद्धार्थ देसायान होडार रेशनाच्या सोसायटींनी सॅनिटायझर स्टँड, मास्क असले सामान वाटलें. रेशन शॉपांनी लोकांची गर्दी जाता. कोविड खंय पातळूंक शकता. आरोग्य मंत्री विश्वजितान वाळपय CHC स्टाफाचो भोवमान केलो. कोविडाचे ल्हार निवले तरी खबरदारी सोडची न्ही म्हणून उलो. कोविड आदाराच्यो खबरो. 8 दीस फाटीं सॅनिटायज करपाक एक पंचायतीक आख्खो सेट दिला पंपाचो. शेल्डे, असोल्डा आनी कोटमी आवेडे ह्या तिनी पंचायतीक जी फेर प्रायस आमची शॉपां आसात, सगळीं फेर प्रायस शॉपां गव्हर्मेंटाचें रेशन दिवपाक स्टार्ट जाल्लें आसा ह्या थोड्या दिसांनी.
आनीक लोकांची चडशी गर्दी आसता, सगळ्याक लायन आसता. अशें दिसता की चुकून कोणी हात बी हें करनासतना प्रिकॉशन घेनासतना येत ना येत म्हणून. आयज ते पळोवन ती बाजू पळोवन हांवें मुद्दम म्हाका दिसलें की सॅनिटायझींग करपाक आनीक जे प्रिकॉशन सगळी घेवपा जाय त्यो वस्तू म्हळ्यार सॅनिटायझर स्टँड, मास्क, मागीर जे भितर तांकां आतां ओनर बी आसता तेंचे खातीर फेस शील्ड, सॅनिटायझर बॉटल्स बी सगळी त्यो आयज दिल्ले आसा तांकां. डॉक्टर्स एकदम बरें काम करतात. फ्रंटलायन वर्कर्स ही पुरी टीम जी आहा, NTS वर्कर आसा, आमचो इको क्लीनचो स्टाफ आसा, एम्ब्युलन्स ड्रायव्हर आसा, सगळ्या लोकांनी आपापलो रोल हांगा हे योग्य तरेन आमकां मदत केली आसा हे कोविड पॅन्डेमीक 19 टक्कर दिवपाक. खुबशे फावट आमी पळयता की वॅक्सिनेशनाचे 100% प्रधानमंत्रीच्या माध्यमांतल्यान आयज जे वॅक्सिनेशन जे आशिल्लें जे वॅक्सिनेशन जे आमकां दिसलें की केन्ना अवेलेबल जावचें ना. आमकां प्रत्येक राज्यान वेगवेगळे आमी आमचो प्रयोग चालू आशिल्लो की कशें आमी वॅक्सिनेशन उपलब्ध करून कशें दितले. चक्रीवादळाच्या अरिश्टान रात दीस वावुरपी फायर ब्रिगेडीच्या स्टाफाचो हळडोणच्या आमदारान भोवमान केलो. कोयराबिल्याक मुरगांवांत 2 बायोगॅस प्लांट येतले. सुदिनान बानोडे आनी कवळेच्या लोकांक मजत निधी रोपां वाटली. फार्मागुडयेर फार्मासी कॉलेजींत रवीचो वन महोत्सव. डेंग्यूच्या भयान उपजिल्लोधिकाऱ्यान कुटबण जेटीचें इन्स्पेक्शन केलें. गोंयभरच्यो एक खबरो. थोड्या मतदारसंघात जो almost 8-10 days in state of Goa. But I was very lucky and thanks to you people, तशें तुमी बरें काम करचें because हे आमी कितें सत्कार केला. It's a small thing, token of government appreciation from you, from MLA, Glenn Tiffin, all my members. आमच्या मतदारसंघान वतीन I thank you very very much. May God bless you with good health. Honorable MLA कितलो सर तांकां मनांतल्यान थँक्यू म्हणटा कित्याक आमच्या कार्या बद्दल ह्या सायकलान पॅन्डेमिकान आमी काम केल्ल्या बद्दल आमच्या कार्याची खंय तरी दखल घेतल्या आनी भुरग्यांचो आमचे एक उमेद वाडयल्या हाच्या बद्दल ताका परत एकदां आमी थँक्यू म्हणटा. आमचो वेट वेस्ट कशा भाशेन सुटाव जातलो ताका लागून आमी 5 TDPचे 2 प्लांट इन्स्टॉल करपाचे ठरयल्ले आनी ह्या कारणाक लागून आमी हे प्लांट पळोवपाक लागून पुणे गेल्ले. तितून आमकां अशें दिसलें की त्या प्लांटार खरोखरच ते कितें वेट वेस्ट आहा तो डिस्पोजल जावन आमचे जे गार्बेजीचो प्रश्न आहा तो सुटाव जातलो. आमचे वेट वेस्ट डिस्पोजला बरोबरच आमकां तेजो त्या वेस्टांच्यान बायोगॅसांतल्यान इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस जातली. ती इलेक्ट्रिसिटी आमी तीच इलेक्ट्रिसिटीन आमी तो प्लांट चलयतले. आज ती झाडां फर्स्ट टायम म्हाका दिसता आमी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान एक प्रोग्राम करता. पूर्वी आमकां फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान 3000 झाडां दिल्या. अजुनूय आमकां 3300 झाडां दिल्या आनीकूय दिता. इतलेंच न्हय, जर कोणाकूय बरी कलमां जाय जाल्यार ताची नांवां पंचायती कडेन दिया किंवा म्हजे कडेन हाडून दिया, तुमकां घरपोच मेळटली. 5वी ती 10वी हे भुरगे स्कुलान आसता आनी प्रत्येक भुरग्याक एक झाड दिवया आनी तें झाड तेंच्यांनी 6 वर्सां त्या झाडाची कुयदाद जे भुरगे बरे रितीन घेता त्या भुरग्याक आमी प्रायज दवरया. इतली वर्सां पळयता आमचे जे रिक्षावाले आनी आमचे पायलट भाव आसात ते आमकां जी आयज म्हणल्यार तेमी सर्वीस दिला, जे आमकां खरें तर आमकां आमचे आवय भयण कोणी तरी हांगा साकून आयज म्हणल्यार हें जाता ते एक सेफ ती घरा कडेन पावतली. त्या खातीर म्हाजे कडल्यान एक आयज आदार असो म्हणून तांकां एक हांवें रेनकोट दिल्या आनी फुडाराक सुद्दां तेंची सर्वीस आमकां अशी मेळटली आनी आमचोय आदार तांकां असोच आसतलो. हेल्मेट आनी जॅकेट आनी रेनकोट आमकां आमच्या सिद्धांत बाबा आमकां दिल्ले आहाय. वर्सान वर्स दिता आमकां दिवपा मुखेले आमकां ताका आमकां देव वर कर म्हणटा. इनकम ऑफ दीस इज ऑलवेज इज लायक दॅट ओनली. सो आतां इन्स्पेक्शन जायती जालें काय एक्शन कांय जावना. At least now we have a faith with the IRS officer, with the deputy collector, because there are so many abandoned boats. This department आमकां दाखयला तेंच्यांनी जेनसेट घेतलेले आहा जेटी धुवपाक. सो हे मोबायल जेनसेट हांगा येवन आतां पावसाचे टायमार गरज ना, पूण मागीर हो एक प्रॉब्लम आहा की जेटी धुवपाची गरज आहा ते जायनासले. हांगा इतले वर्कर्स 3000 कामगार आसा. हे विलेज पंचायतान आपले कितें एक्शन घेवपाक जाय. कित्याक प्रत्येक शॉपा फाटल्यान आनी 3000 कामगार आहा. तो तेंची फेसिलिटी खंय, तांकां टॉयलेट खंय. बुलेटिन इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक लायव्ह फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबूक पेज, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲप,
चार चौगांत मास्क घालात, विस्कळ भोवात, सॅनिटायझर वापरात, वाशिनाचे दोनूय डोस घेयात. बी प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.